मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी बऱ्या सामारियेकार व गूड सामारिटन ही वपार आयकल्या आनी जायते फावटी आमी आयकल्या आसतली पयलीं. हे वपारीचे सुरवातेक धर्मशास्त्री जेजूक एक प्रश्न करता, आपलो पेलो कोण? आनी हो प्रश्न जेजूक एक फास कसो तो घालता. ह्या प्रश्नाक लागून जेजू बऱ्या समारियकाराची वपार ताका सांगता. आतां वपारीच्या शेवटाक धर्मशास्त्राक विचार घालून जेजू म्हणटा, हे तेगा भितर कोणें आपूण चोरांचे हातांत सांपडलेल्याचो पेलो जावं दाखयलेशें तुका दिसता? जेजू ताचोच प्रश्न जेजूक फटोवंक घातलेलो तो ताचेरूच परतिता. पयले नदरेक आमकां दिसता वपारींत तो अर्दो मेल्लो घायाळ जाल्लो मनीस एक तोच पेलो म्हणून. पूण जेन्ना आमी आयकतात शेवटाक धर्मशास्त्री म्हणटा ताचे थंय दोळे दाखयल्ली तो होच जावन आसा सामारियेकार. आपूण अर्दो मेल्लो त्या मनशाक आदार दिल्लो तोच जावन आसा पेलो. आनी जेजू हेंच दाखोवंक सोदता. जेजूक नाका कोण तो तुजो पेलो, पूण जेजूक जाय आमी कोणूच जिवंताक आसलेल्या मनशांक पेलो जावंक. हेंच आयच्या वपारींतल्यान जेजू आमकां सगल्यांक सांगूंक सोदता. ही वपारीचें गिरेपण म्हणल्यार म्हजो पेलो कोण तें आमी विचारूंक पयलीं हाजी जावंक ना, पूण आमी आमच्या कोन्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांक कोण गोरजिवंत आसा तांकां पावूंक हेंच जावन आसा ह्या वपारीचो हेतू. बरे समारियेकार ही वपार आयज आमकां आनी एक नवी ओत्मिकाय दाखयता. ती म्हणल्यार बापा परी आमी दोयाळ जावंक ती आमकां आपयता. आयज हे वपारींतल्यान आमकां जायते शिकून मेळटा. पयलीं म्हणल्यार आमकां दिसून येता समारियेकाराक चुरचुरे दिसले आनी आमकांय मोगाच्या भावान भयणो जेन्ना आमचे भाव भयणी कश्टावतात तेन्ना आमकांय चुरचुरे दिसतात. पूण आयच्या वपारींतल्यान आमकां जेजू सांगूंक सोदता की आमी चुरचुरे हे आमच्या कुडण्यांनी दाखोवंक, दुसऱ्यांक दोळ्या दाखोवन आमी ते तांकां गोरजेवंतांक आदाराक पावूंक हेंच आयज आपयता. दुसरें म्हणल्यार रिस्क घेवप. हो समारियेकारांक आनी जुदेवां मदें जायतो भेदभाव आसलो. समारियेकारांक जुदेव लेखनासले. ते जाणा जावनूय तो समारियेकार त्या मनशाच्या आदाराक पावता. आमी कोणाचेच आदाराक पावतलीं जाल्यार आमी तांकां वेळ दिवंक जाय. दोन याज्ञीक आनी लेवीत ताणें तांकां वेळ नासलो देखून ते मुखार गेले. पूण आमी दुसऱ्यांच्या आदाराक पावोवंक वेळ दिवंक जाय. तिसरें म्हणल्यार भेदभाव नासतना आमी दुसऱ्यांक दोळ्या दाखोवंक गरजेची. हेंच आयज आमकां ही वपार सांगता. आमी दुसऱ्यांक भेदभाव नासतना कोणूय जावन दिता मनीस, गरीब वा गिरेस्त, आमी भेदभाव नासतना तांच्या आदाराक पावूंक, कोण जो गरजेवंत आसा ताच्या आदाराक पावूंक आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां सगल्यांक एक आमंत्रण दिता. मोगाच्या भावां भयणो, आयज आमी मागणें करता आसतना देवा लागीं एक दोयाळाचें काळीज आमच्या जिवितांत दी म्हूण ही कृपा मागुया. आनी जेन्ना आमचीं भाव भयणां जीं गरजेंत आसात तांकां आमी भेदभाव नासतना आदाराचीं मनशां जावंक ह्याच मिसालाच्या बलिदानान कृपा मागून आनी हेच जेजूच्या आज्ञान आमी पाळून दिवंक मुखार वचुया.